सुरवातेक आमी गीत घेवया A22 पेज नंबर 11. A22 पेज नंबर 11. परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परचोडान उजवाड सोगीचो आमचो देव आमचेर फांकयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता तपनाचे भोंवती सोमयता. परचोडान उजवाड सोगीचो आमचो देव आमचेर फांकयता. सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोंवती सोमयता. परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वराचो चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आनी आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचे परबेक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमची सगळ्यांची मागणी करीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन देवाक आमी उबारुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात पेद्रू डिकोस्टा, तशेंच पिएदाद बार्बोजा. आपलो जल्माचो दीस मनयता एरिक्सन फेर्नांडीस, रियोना गामा, सिमरन नोरोना, एडवर्ड रॉड्रिगीस. तशेंच आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात फेलिक्स आनी मारिया डिकोस्टा. ह्या सगळ्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयज आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोर रोमतांव. देवा बापान जेजूक मुनीस सोयबान ह्या संवसारांत आपलो पयलो मिसोनार कसो पाठयलो. आपणाक दिल्ल्या कार्य ह्या संवसारांत पूर्णपणी सोंपयल्या उपरांत जेजू जो देवा कडसून आयलोलो तो देवा सोशी पोत्तून गेलो. पूण वेचे आदीं आपलें कार्य आपल्या शिसांच्या बुजांचेर घालता आनी तांकां पाठयता. मोजे शीस करात. जेजूची ही आज्ञा पाळून आपोस्ल आनी दुसरे शीस आख्ख्या संवसाराक गेले. जेजूची बरी खबर परगटली. जायते कोश्ट सोंसले. थोड्यांक मार्तीरपण फावो जालें. पूण तांणी जायत्यांक जेजूशी हाडून तांकां ताचे शीस केले. आयच्या काळार आनी समाजांत जेजू आमकां जण एकल्याक पाठयता. मोजे शीस करात. हें कार्य सोंपें दिसता, पूण आयच्या समाजीक वातावरणांत तें तितलें सोंपें न्हय. कित्याक क्रिस्ती भावाट उतकेपणी परगटूंक जायना आनी दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक पवित्र सोबेचे वांगडी करूंक आडकोळी आसात. हे खातीर आमी दुसऱ्यांक जेजूचे शीक कोत्तले जाल्यार आनी ताची जिवे गोवाय जावंक गरज. हे वरवीं आमचें जिवीत पळोवन तिवूय जेजूचे शीस जावंक आवडटलीं आनी वावुरतलीं. तर आमी जेजूचे नीज शीस जावन ताच्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवन जेजूक वळखनात तांकां आमी जेजूचे जिवे गोवाय जावंक हे मिसाचे समोरमणेंत देवाचो आदार मागुया.
येवप आनी वचप भाव भयणीनो हे आमच्या जिवितान घडत रावता. जेजू स्वर्गार तावन आयलो आनी आतां जेजू परतून स्वर्गार वेता. तेच भाशेन आमी देवा कडलीं आयल्यान देवाशी परतून वेता. पूण ह्या जिवितान जियेता आसतना आमी आमच्या घरांत तावन भायर सरता, परतून घरा येता. वचप येवप चालूच आसा. पूण हें वचप येवप चालू आसतना जायते फावटी देवाच्या मार्गार रावूंक आमी चुकल्या. जायते फावटी एकामेकाक सांगात दिवंक आमी चुकल्या. जायते फावटी आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. मोगाळ बापा, जेजूक स्वर्गार तावन तुवें संवसारांत धाडलोय आमी सर्गीची वाट धरूंक. पूण सर्गीची वाट चलचे बदलेक आमी आमकां जाय तसली वाट धरल्या. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, सोम्या जेजू, तुजें शीस जावंक आमकां तुवें आपोवणें दिलें आनी दुसऱ्यांक तुजें शीस करूंक तुवें आमकां पाठयलीं. पूण आमी तुजें शीस कशें जिवंक लॉजल्या आनी पाटी रावल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, पवित्र आत्म्या, तुजे विरेत आमच्यांनी जेजूक शीस करूंक जायनात म्हूण आमी जाणून. पूण आमच्या बोळाचेर वो गिन्यानाचेर वो वस्तूंचेर पातयेवन जेजूक परगटूंक आमी वावुरल्या आनी येसवंत जावंक ना. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Moima deva kutsurgi, moima deva kutsurgi, moima deva. Anichati, dacha istra, sonsari. Moima deva kutsurgi, moima deva. Sorespora, deva, surgi charaya. Moima deva kutsurgi, moima deva. Surpodvedar, deva bapa, deva bapa. Ami tuka, namaskar dotao. Ami tuka, invastao. तुझ्या तोर वैभव पासोन Ami tuka, bagantao. Sumya, जेजू Jesus, क्रिस्ता Krista, बापाच्या एकल्यात तुदाच Buddha, सोम्या देवा देवा Sonya deva, देवाची शिडी शिडी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती. मोहिमा देवा कुंचोर्गी, मोहिमा देवा. deva, bapache, moime. मोहिमा देवा कुंचोर्गी, मोहिमा देवा. Jesus Christa, एकलोच तू पोवी मोहिमा देवा कुंचोर्गी, मोहिमा देवा. eklos tu isvor, eklos tu pur, misvor. Amen, amen, amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोहिमेवून बापा, तुजो पूत जेजू आयच्या दिसा स्वर्गार चडून गेलो. ताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमचें मनशा स्वयंभूच ताणें उबारून व्हेलें. ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरवसो
कित्याक तो आमचें मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे. ह्या वर्त्या गुटा पासत संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिनवासता आनी ह्या संतोशान आनी बरवाशान आमकां सदां जियेशी कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. मोगाळ थियोफील, जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यान ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणें विचून काडलोल्या धर्मदुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो. ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या. आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिनचो वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजाल्यांतल्या कडसरूना जावंक पूण बापान केल्ले भासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. ताणें सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवांवान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्थान मेवतलें. ते सगळे जमलोले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवडकी स्थापूंक वेताय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपले पदवेन नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलें ना, पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुजाल्यांत, सगल्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हे सांगले उपरांत ते पळयता आसतनाच जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. ओवचीत धोवी आंगवस्त्रां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. तांणी म्हणलें, गालिलेयाच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? तुमचे मुदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. संतोशाच्या उल्लासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. परतून म्हणुया, संतोशाच्या उल्लासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस्त पोरजानो, ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्लास सोडून देवाची वाखाणणी करात, कित्याक भोव वर्त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बें धरचें. सगळे प्रितुमेचो व्हरतो राजा तो. जबाब, संतोशाच्या उल्लासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्लासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गोणगोणान सर्वेस्पूर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब, संतोशाच्या उल्लासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रतायेच्या शिवसणार बसून तो आपली राजवडकी चलयत आसा. जबाब, संतोशाच्या उल्लासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. भाग्यवन पावलोन
एफेसकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवोन बाप, ताची परिपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जानवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं. कसल्या उच्च बोरवाशाक देवान तुमकां आपयल्यात, केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्तकाय आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरला, आनी कसली मिटमेर नासलोली पदवी आम्हा भावार्थ्या सोवें ताचे बळ दोखल कोत्ता. हें सगळें तुमी ओळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या पदाना, अधिकाऱ्या, पदव्या आनी राज्या वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सोवे ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांया तोला घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू सोपून कोत्तोल्याची बर्ती. देवाचें उतर हें देवाचे उडकार. उद्गार. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. वचात, सगळ्या राष्ट्रांतले शीस कोत्तात, संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसा. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy, 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 soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकरा शीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पडेना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हळें, स्वर्गार आनी संवसारार बापान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल पळय, संवसार सोरोपर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमी मनयता. जेजू परतून आपल्या बापाशी चडून वेता. जेजू देवाचोच मोग घेवन ह्या संवसारांत आयलोलो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. हाचेर आमी जायतो नियाळ केला.
आनी आयज जेजूच्या स्वर्गावरणाची आमी परब मनयता तेन्ना थोड्यो वस्तू ज्यो आमचे भोंवतणी घडटात त्यो आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया. पयले सुवातेर वचप आनी येवप. वचप आनी येवप म्हणटा थंयसर आमच्यान म्हणूंक जाता आमचीं भाव भयणां गोंयांतावन जायतीं जाणां भायर गेल्लीं आसात जोडपाक पोटाक लागून. हांगा तावन दुसऱ्या गांवांनी वचून तीं वावर करतात आनी जोडटात आनी आपल्या घरा परतून उदार पासून धाडटात. तेच भाशेन दुसऱ्या गांवची व दुसऱ्या राज्यांतलीं भाव भयणां आमच्या गोंयांत आयिल्लीं आसात आनी आमच्या गोंयांत तीं काम करतात. आमी तांकां मायग्रंट्स म्हणटा, मायग्रंट लेबर. आयज आमी पळयता जे आयिल्लीं आसात दुसऱ्या गांवांतावन परतून गेल्यान थोडीं परतून वचूंक सोदतात. तशेंच जीं आमचीं आसात भायर आसात तीं परतून भितर येवंक सोदतात. म्हणटच येवप वचप भाव भयणीनो चालूच आसा. आनी हें येवप वचप चालू आसतना जीं कोण आमचे मायग्रंट लेबर आसात वेता आसतना जायते भाशेचीं तांचीं दूख तांणी परगटलां. कित्याक वेतात सोडून आमचो हांगा कोणूच ना. आमी जरी तर मरता जाल्यार पासून आमी आमच्या मनशां बराबर मरतले ह्या पासत आमी वेता. 2 म्हयने जाले सगळें काबार जालां. दुडू काबार जाल्या, जेवण काबार जालां आनी ज्यो सवलती आमकां दिता म्हणलेल्यो त्यो पावनात सारक्यो. ह्या पासत आमी वेता. चलोन जाल्यार चलोन वेता, सायकल घेवन जाल्यार सायकल घेवन वेता. आनी जरी तर सरकार आमचे पासत आमकां ट्रान्सपोर्ट तयार करता, येरादारी तयार करता जाल्यार तातूंत वेता. पूण आमी वेता. तांचे सवें जी कोण वेतात तांचे सवें आमच्या मदल्या जायत्या जाणांनी बरेपण दाखयलां. भोव करून जेवणा खाणा वाटेन वो तांकां आदार करपा वाटेन वो ती चलोन वेता आसतना पासून जायतीं जाणां आमचीं गोंयकार भाव भयणां रस्त्यांचेर रावून तांकां उदक जेवण वो फूड पॅकेट्स तयार करून दिल्यात. वो ट्रेनीचेर पासून बसून वेता आसतना थोड्या जाणांनी हे त्रास घेतल्यात आनी तांचे पासत कितेंय तरी केलां. दुसरे वाटेन आमचीं जीं भाव भयणां भायर तावन येवंक सोदतात तांचे पासत आमचे मदलीं थोडीं जाणां झुजल्यांत. सरकारा लागीं झुजल्यांत, एडमिनिस्ट्रेशना लागीं झुजल्यांत, एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्री लागीं प्रार्थना केल्यात, विनंत्यो केल्यात आनी तांकां हाडपाक प्रयत्न केला. तेच बरोबर ती आयल्या उपरांत आमच्या मदल्या थोड्या जाणांनी प्रोटेस्ट पासून केल्यात. भायर तावन आयल्यात, बोटीर तावन आयल्यात, व्हायरस घेवन आयल्यात वो दुसऱ्या देशांत जे रेड झोन आसात थंय तावन आयल्यात. ते नाकात आमच्या गोंयांत. आमचींच मनशां आमच्याच मनशांक नाकारपाक पावल्यात. दुसऱ्यो घडण्यो आमच्यान पळोवपाक जातात. हो कोरोना व्हायरस जाला तेन्ना पॅन्डेमिकान लॉकडावन जाला. जायत्यो वस्तू बंद पडल्यात, इंडस्ट्रीज बंद पडल्यात, ट्युरिजम बंद पडला, आमच्या दिसा दिसाचो वेव्हार बंद पडला. तो चालू करूंक सगळींच एके भाशेन हारपीट जाल्लीं आसात. सरकार हारपीट जाल्लो आसा, जे कोण उद्योगपती आसात, बिझनसमॅन आसात ते हारपीट जाल्ले आसात, जे कोण वावर करतात ह्या इंडस्ट्रीनी वो वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ते हारपीट जाल्ले आसात. सगल्यांक सुरू करपाक जाय. आनी अशें करता आसतना आमी हेंय पळयलां ह्या लॉकडावनान आमची सृश्टी जी आसा ती नव्यान भरून आयल्या, नव्यान भरून येता. तातूंतच भितर आमी दुसरेंय पळयलां ह्या लॉकडावनाचो फायदो काडून थोड्यांनी दोंगर कातरल्यात, थोड्यांनी निसंटन केलां, थोड्यांनी लडूसू नको आसतना कोणाक कळून आसतना आपणाची आशा आजून पासून मेळून घेवपाक चालूच आसा. हें आमकां दिसती पडलां. हांगा आमी अशेंय पळयलां जे कोणें तें पळयलां आनी ताचेर आपलो ताळो उबारलो तांकां थोड्यांक दोंगर कातुतात तांचेर आपलो ताळो उबारलो. वो जे कोण लॉकडावनान पासून भायले ट्युरिस्ट गोंयांत आयले तांचेर ताळो उबारलो, ताका धरलो घातलो भितर, एरेस्ट. जे कोण सोत उलोवपाक लागल्यात तांकां धरले, एरेस्ट केल्ले, भितर घातले. जाल्यार दुसरे वाटेन जे कोण कितेंय सोत उलयतात जाल्यार फेसबुकाचेर आनी सोशल मिडियाचेर ट्रोल्स म्हणलेले आसात, ट्रेन केल्ले घोडे जायत. आनी ते कोणूय जरी तर कितें उलयता ताचेर आड उलोवपाक लागतात, कितेंय बरोवपाक लागतात. आमचो पासून संदेश
जो भायर दिल्लो दुसऱ्यांक आमच्या फिरगोजकारांक ताचेर पासून धरून ताका कम्युनल कलर दिलो. आमच्या गोंयांत जांच्या हातान झुट्टी आसा, जे आमचे वडील आसात, तांच्याच खाला वावर करप्यांनी पासून फेसबुकाचेर रिलीजन, वॉट हॅव अदर रिलीजन्स डन, असले पासून स्टेटमेंट केल्यात. हें सगळें भाव भयणीनो आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरूंक जाता. ह्याच बोवाळान हेंय पळोवपाक जाता आयज शेजाऱ्यां कशीं आसात. ह्या लॉकडावना भितर आजून पासून आमच्यो प्रॉपर्टीज, आमचीं झाडां आनीक आमचीं शेतां, जोगडी आनी केस्तांवां आजून पासून चालू आसात. कोरोना व्हायरस आयलो, केन्ना आमकां लागत, केन्ना हांव मरत, केन्ना तूं मरत, हें शेजाऱ्यांक खबर ना. तरूय आसतना एकामेका मदें आजून पासून त्या भाटा बेसांक लागून, त्या झाडांक लागून, जमणीक लागून जोगडी केस्तांवां. घोराब्यांत कशीं आसा, पयलीं बरेंशें दिसलें. घोराबे आमचे काय बरें बाराबर मागणें करपाक मेळटा. घोराब्यांत आमकां आतां बाराबर एकामेका बाराबर वेळ सारपाक मेळटा. 2 म्हयने जाता म्हणल्यार जोड जालां थोड्या जाणांक. एकामेका बाराबर इतलो तेंप आतां रावपाक जायना. उतरां बंद जायनात. एब्युजीस चालू जाल्यात. भाव भयणीनो, हें सगळें जरी तर आयज आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरलें, हाच्याहून आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. आख्खो दीस लागतलो ह्यो लायन काडीत जाल्यार, पूण इतलेंच पुरो. ह्याच वस्तूंचेर जरी तर आमी नदर मारली आनी आयज जेजू जेन्ना स्वर्गार वेता, वो स्वर्गार जेजूच्या स्वर्गावरणाची आमी परब मनयता तेन्ना कितें करतले काय आमी? आमचे लागीं हांगासर चॉयस आसा थंयच रावपाची, ना जाल्यार बदलपाची. रायज अबाव. जेजू वयर स्वर्गार चडून गेलो जाल्यार आयज जरी तर आमी स्वर्गार चडपाचे भाशेन वयर चडना, म्हणजे आमच्या दिसा दिसपट्टी आशा आसा ताचेर जरी तर वयर चडना, जे भाशेन एकामेका लागीं वागता ताचेर वयर चडना, इफ वी डोंट रायज अबाव, जाल्यार आमच्या निसणटनूच कोटा आमचें. आयची वाचपां आमकां हाचेर नदर घालपाक एकदम बरे भाशेन ही तयारी करून दिता. हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेजू धर्मदुतांचो इतिहास सुरू जाता. थंयसर जेजू स्वर्गार चडून वेता आनी स्वर्गार चडून वेचे आदीं आपल्या शिसांची ताणें पयली तयारी केल्ली. आतां तो तांकां सांगता 2 वस्तू केरीत भाशेन. एक, पवित्र आत्मो हांव तुमकां पाठयतलो, शारोती तुमकां पाठयतलो. म्हणटच पवित्र आत्म्याच्या येण्याची बासावणी करता. हो पवित्र आत्मो तुमकां सत शिकयतलो. हो पवित्र आत्मो तुमकां जिवीत फुडें कशे भाशेन वचपाचें तें दाखयतलो. हो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो हाव टू रायज अबाव, मातशें वयर कशे भाशेन रावप हें शिकयतलो. जाल्यार दुसरे वाटेन जेजू आज्ञा दिता, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगल्यांक म्हजें शीस करात, दुसऱ्यांक म्हजे पाटलावदार करात. तुमी म्हजे पाटलावदार ते भाशेन. आनी हें करपाक गोवाय जायात. म्हणटच जेजूक गोवाय दिवपाक, शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवपाक धाडटा. आनी ही गोवाय दिवपाक पवित्र आत्मो आमकां भोव म्हत्वाचो. पवित्र आत्म्यांक घेवन आमी ही गोवाय दिसा दिसपट्ट्या जिवितान दिवंक जाता. आनी अशें जरी तर आमी करीत जाल्यार आतां जे आमी कितें आमच्या दोळ्या मुखार दवरला त्यो वस्तू सगल्यो उरफाट्यो जावपाक जाय, परत्यो जावपाक जाय. ज्यो चुकीच्यो आसात त्यो निटायेर येवपाक जाय. हाच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां बागेवन पावलू केरीत भाशेन आमकां उगडास करून सांगता आमी जेजूचे पाटलावदार. आनीक जेजू सवें आमी स्वर्गार चडटले हांव, कित्याक जेजू खूद स्वर्गार बापाशी चडून गेला आनी तो बापाच्या उजव्याक बसला जाल्यार ताचे सवें आमकांय हेंच जिवीत मेळटलें. शुभ वर्तमानान जेजून आपल्या शिसा लागीं जे भाशेन तो आदीं उलयल्लो तांकां सांगलोलें उमक्या जाग्यार येयात आनी थंय तावन आपूण स्वर्गार बापाशी वेता. जाल्यार वेचे पयलीं बापान जी आपल्याक पदवी दिल्या तीच पदवी आपल्या शिसांक दिता. वचात आनी परजाचे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो ह्या त्रिएक देवाचेर आमी सत मानता. आनी ह्या त्रिएक देवाचेर आमचो आख्खो भावार दल्लोलो आसा. तेन्ना ह्याच नांवान जरी तर आमी हेरांक जेजूचे शीस करतल्या
जाल्यार जोण एकलो आमी पयलीं शिस्त जावपाक गरज. आनी आमी सदांच शिस्त जावचे पासत ही आनीक एक बासावणी. ओय संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसां. म्हणटूच जें कितें आमी करूंक सोदता आमचें मिसांव, तें मिसांव करूंक आमी बेस्तींच सोडलेली न्हय. जेजू आमचे बराबर आसा, पवित्र आत्मो शारोती आमकां दिला, देखूनच आमच्यान हें करूंक जाता. पवित्र सभा मिस्योनार. आनी ह्या पासत दर एकलो पवित्र सभेचो वांगडी, दर एकलो जेजूचो पाटलावदार मिस्योनार. आनी हें मिसांव कशे भाशेन परगडटा. एक वाटेन प्रवचन, आमचीं उतरां. प्रवचन करूंक देवाचें उतर आमचे लागीं आसा. आनी ह्या देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी उतरां उलयता, एकामेकाक बरें सांगता, सेरमांव करता, अर्थ दिता. ज्यो कितें वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार घडटात, आमचे भोंवतणी घडटात, ताचेर आमी आमचे रिफ्लेक्शन्स करता, उलोवप, हें प्रवचन. जाल्यार दुसरे वाटेन आसा परगटणी. आनी ही परगटणी जाता आमच्या जिवितांतल्यान, उतरांतल्यान न्हय. आमी जें कितें प्रवचन करता ती परगटणी न्हय, पूण हांव कशे भाशेन जियेता, हांव ह्या समाजान दुसरीं आसात तांकां कशे भाशेन लेखता, हांव ह्या समाजान ही शिकवण जेजूची, मोगाची शिकवण, सेवे चाकरेची शिकवण, बोगसण्याची शिकवण, ही म्हज्या जिवितांत कशे भाशेन घालता आनी दुसऱ्यांक दाखयता, ही म्हजी परगटणी. तर खेरीत भाशेन हे परगटणेंतल्यान आमी जेजूक सगळ्या संवसाराक दिवंक आमकां उलो मारला. आमचो पाप साहेब खेरीत भाशेन आमकां उगडास करता. आमी जरी तर मिस्योनार पवित्र सभा, जाल्यार जोण एकल्याक आमकां हें मिसांव आसा. आनी जोण एकल्यान आमी हें आमचें मिसांव पाळपाक जाय. तर भाव भयणीनो, रायज अबाव, वयर चड मातसो. जे आमचे गोंयांत तावन भायर सरतात, मजदूर आसात, मायग्रंट्स आसात, तांचे सगळें कंपॅशन, तांकां आमी हें बरेंपण दाखोवपाक, ते घांटी, ते हें म्हणपाचे आतां दीस गेले. कित्याक आतां ते गेल्या उपरांत आमचो वावर कसो जाता, आमकां कसले त्रास पडटा हें आतां कळटलें. बिल्डर्स जे आसात ते आनीक ह्यो दुसरो वावर जो आमचो चालू आसा आतां कोण करतलो हें चिंतपाक लागल्यात आतां, जेन्ना ते भायर सरून वेतात. ह्या पासत आमची वागणूक तांचे सवें हॅज टू रायज अबाव. तांकां बरे भाशेन आमचींच मनशां म्हणून घेवंक, नाजाल्यार जशें आतां तांणी म्हणून गेला, आमचो हांगा कोण ना, देखून आमी घरा तरी वचून, आमच्या गांवांत तरी वचून मरता, आमचो हांगा कोण ना, जाल्यार हांगा आसात तांकां आमचींच म्हणून घेवपाची असली आमची गोत आयज जावपाची आसा. ओ जे कोण आमचे आतां भायर तावन आयिल्ले आसात तांकां बरे भाशेन घेवंक आमची मनशां तीं, पूण आमच्याच मनशांक आमी बरे भाशेन हाडूंक, आमचे कायदे आसात ते पाडून तांकां सलामती दवरूंक, हें करचे बदलेक ते वायरस आयल्यात, ते वायरस घेवन आयल्यात, असलें करून तांचेर प्रोटेस्ट मारप. वी हॅव टू रायज अबाव. आमीच न्हू, थोडींच जाणां न्हू, थोडींच जाणां कोण वाचपाची नात. आमी वाचतले जाल्यार सगळीं बाराबर वाचपाक जाय. आमी जरी तर बदलतले जाल्यार सगळीं बाराबर बदलपाक जाय. सगळ्यो आख्या संवसारान ज्यो स्पिशीस आसात, बायोडायवर्सिटी आसा एक येद्दी व्हडली, आमी मनीस जातूच जरी तर साल्वार जावपाक सोदता जाल्यार तें जावचें ना. पूण आख्खो संवसार सगळीं बाराबर आमी साल्वार जावपाचें आसा. अशें करीत जाल्यार जातलें. वी हॅव टू रायज अबाव. हें चिंतूंक आनी हें जिवितांत घालपाक रायज अबाव. आमी एकामेका सवें शेजार शेजाऱ्या मदें जे भाशेन वागता, हॅव टू रायज अबाव. सदांच्यो त्योच झगड्यो आनी त्योच गाडयो मारून, तींच उतरां उलोवन, आदलेंच वयर काडून, हाचेर आमी कांयच उरपाची ना. वी हॅव टू रायज अबाव. एकामेका लागीं बरे भाशेन उलोवंक, समजूंक, ज्यो वस्तू सारक्यो नात त्यो एकामेका लागीं भासाभास करून सुटाव्यो करूंक आयज बसपाची गरज आसा. जरी तर आयज जायते जाण उलोवपाक लागल्यात, जें चुकीचें आसा तें दाखयतात, तातूंत सत आसा, जाल्यार आयचो आमचो सरकार हॅज टू रायज अबाव. तुजेर कोण आड उलयता, धर काड आनी भितर घाल, हें उपकारो ना. पूण जरी तर कोण कितें चुकीचें उलयता जाल्यार ताका समजाय, दाखय कितें चुकीचें आसा तें. पूण तो जरी तर सत उलयता जाल्यार त्या स्वता प्रमाणे बदल कर.
जेजूचेर थापट मारलें तेन्ना जेजूनय विचारलेलें तुवें म्हजेर थापट कित्याक मारलें नाजाल्यार हांवें कितें उलयलां ताची म्हाका गोवाय दी म्हणटूच जें कितें आमी मुखार व्हरूंक जाय तें सांगाती बाराबर व्हरूंक जाय जाल्यार हातूनय बीन जांच्या हातान पदवी आसा पॉलिटिकल पावर आसा ते देवनूय तांणी आयज चिंतपाक जाय हॅव टू रायज अबाव जें कितें आमी चिंतता आपणाचीच पदवी आपणाच लागीं जाता हांव सांगता तें करतलो हाच्याहून वयर चडूंक जाय जाल्यार भाव भयणीनो आमच्या घोराब्यांतूय आयज हेंच आयज तींच केस्तांवां तेच एब्युजीस जरी तर परतून जातात जाल्यार फाल्यां आनीक एक वायरस घडये देवाक धाडपाक पडटलो आमकां देख शिकोवपाक कित्याक आमी मनीस शिकोच नात ह्या पासत जेन्ना स्वर्गा प्रवेशाची परब आमी करता तेन्ना ह्या आमच्या वागणुकेचेर वी हॅव टू रायज अबाव आनीक आमी जेजूच्या मोगाची जेजूच्या सेवे चाकरेची आनी बोगसण्याची मनशां जावपाक गरज तर हें करूंक आमकां जोण एकल्याक कुरपा मागुया असल्यो आनिकूय जायत्यो गोती आसात तांचेर आमच्यान जोण एकल्यान आमचें चिंतप आमचें रिफ्लेक्शन करूंक जाता आनी ह्या प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवन आमी खरें गोवाय जावंक ह्या आख्ख्या वर्सान आमी ह्या विशयाचेर नियाळ केलो वच आनी तूंय तशेंच कर आतां नवें वर्स जेन्ना सुरू जातलें नवें सेवाधर्मीक वर्स सुरू जातलें तेन्ना विशय नवो जो घेतला वच आनी गोवाय जा गो एंड बी माय विटनेसीस जाल्यार आमच्या उतरांतल्यान आमच्या कोरण्यांतल्यान आनी आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आमी जेजूचे खरे गोवाय जावंक तयार जावया आमचो भावार्थ आमी सगळीं नेटान उचारुया सत मानता देवा मानता देवा सूर पदवीदार बापा स्वर्गान मृत्यूच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच काल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांचें मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एककार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान देवा मुखार दवरुया आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी पाद्रिनी आनी माद्रिनी क्रिस्ती बावडत्यां सवें तशेंच दुसऱ्या धर्माच्या बावडत्यां सवें बरें आनी मोगाल गोवली जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया दयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी बावडत्यांच्या घटना प्रमाणे सगळ्या धर्माच्या होक राखूंक आनी दर एका धर्माच्या बावडत्याक आपलो बावट जिवंक आनी प्रचारूंक फावो तो तेंको दिवंक देवा लागीं मागुया दयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा म्हजे शीस करात ही जेजून दिल्ली आज्ञा वेव्हारांत घालूंक देवाच्या उतराचो उतर वाचून नियाळून आनी शिकून जेजूचे नीज पाटलावदार आमी जावंक आनी ह्या वरवीं सर्गीचें सूख ह्या संवसारांतूच आमी भोगूंक पावूंक देवाचो आदार आमकां मागुया दयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा
तुमी म्हजे गवय म्हणून जेजून दर एका क्रिस्ती बावडत्याक आपलो धर्मपणगोडदार केला, तर दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक आमच्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे शीस जावंक आमी जिवे नमुने जावंक देवा लागीं मागुया. Doyal Bappa, Doyal Bappa, आमचे मागणे ऐकून घे बाप्पा. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी ह्या वेळार देवा मुखार ओगीच रावन दवरुया. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी आमी जण एकलो सृश्टीचे राखणदार जावंक आनी जे कोण राखणदार जाल्यात तांकां फावो तितली कृपा आनी घोटाय दी म्हूण मागुया. आनी जे कोण सृश्टीचें निसंटन करतात तांकां समजूंक फावो तें मन दी म्हणूय मागुया. Doyal Bappa, दोयाळ बाप्पा, आमचे मागणे आयकून घे बाप्पा. भो मोगाळ बापा, आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक एकठायले आनी आपल्या अधिकारान तांकां पाटयले. म्हजे शीस करात ही आज्ञा आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालूंक आनी दुसऱ्यांकूय जेजून हाडलोले सोडवणेचे भागीदार करूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटून ह्या वेळार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38 पेज नंबर 44. Tukas Bappa, sur moce, vita tuca ecane. Tukas Bappa, sur moce, tugens te corgașe. Moce hatne, moce paine, svíkar górat na koši. Tu so môj Boh, orgol koru, šupko Boh, som ľadinu. Tu kác Bappa, sur moče, vida tu kaekane. Tu kác Bappa, sur moče, truđec te korgašene. म्हज्या भावा भयणीनुय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीवोन बापा, तुज्या पुता जेजूचो सर्ग प्रवेश समारंभून हो वाकाणणेचो योजना आमी तुका समर्पिता. ह्या योजनान तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या मोहिमेवून जिवितान आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडूंक आनी सर्गीच्या मोहिमेवून जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार
आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 dolvaranzo sorbis portum. Povit, 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 dolvaranzo sorbis portum. Surganizo salvozia, Lucia voi bova, Surganizo salvozia, Lucia voi bova, un sorghi, un sorghi, tu caso e soi. Sorves poraci nami, Etata kazui. Sorves poraci nami, Etata kazui. Un sorghi, tu caso e soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. Gesù melo, Gesù żywot zala, Gesù nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या सगळ्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आख्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात आनी सगल्यांक म्हजे शीस करात. आमी जेजूचे नीज पाटलावदार नीज शीस जावन आमच्या जिविताच्या दिसा दिसपट्ट्या वागणुकेंतल्यान जेजूची परगटणी करूंक तयार आसांव देखून सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तुवोन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवं आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवं शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेडार गीत घेवया. D46 पेज नंबर 74. D46 पेज नंबर 74. सोद हांव सांगता शेळ्याक हांव दाय म्हजी बोरवी भितर सोल्यात. कोणूय तो जातलो सारवार चोरो ताका सुबामुदाय देवता विश्वास तुझे सदांच तुझे
जेजू एकाच हिणान दवरचो मूळ. पळयात, सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. सर्वेस्पराक सोयी. प्रार्थुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजूक स्वर्गार उबारून आमचे मनशा सोयम तुवें तुजे मोहिमेक पावयलाय आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या देवीक जिवितान वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सगळें आमचें क्रिस्ती जिवीत दिसान दीस चड आनी चड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब, स्वर्ग प्रवेशाचो आयतार. 7वें सातोळें पास्कांचें सुरू जाता आनी फुडल्या आयताराक आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दोबाजीक परब मनयतल्या. पास्कांचो काळ मागीर सोंपता. आमी साद्या काळान नव्यान भितर सरता तेन्ना नव्या वर्साक आतां प्रवचनान सांगला ते भाशेन विशय आसा, वचात म्हजे गोवाय जायात. गो बी माय विटनेसीस. तर आमी आमची तयारी बरे भाशेन करुया. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातलें. भाव भयणीनो, आयज हे मिसाचें वातावरण पळोवन घडये जायत्या जाणांक आठवेंच दिसलां आसतलें. आयज आमी इगोर्जेन भितर ना, आयज साक्रिस्तीन आसा. आमचे इगोर्जेन वावर जो सुरू केल्लो तो सोंपोवपाक आमी परतून नव्यान वावर चालू केल्लो आसा. आनीक ह्या दिसांनी ह्या आख्या सुमानान मिसां हेच सुवातेर जातलीं. मागचें आमचे पासत हो सगलो वावर बरे भाशेन जावंक आमचे इगोर्जेक 273 वर्सां जालीं. आमची तोर जी आसा, बेल टावर, तोय सारको करपाक जाय, ताचोय वावर सुरू आसा. देखून ह्या दिसांनी आमचे पब्लीक एड्रेस सिस्टम बंद आसा. देखून तेर्स आनी मिसाची भेट ह्या दिसांनी भायर तावन तुमकां आयकूंक येना. हाचे विशीं मातशें चोत्राय धरची आनी हो आमचो वावर बेगीनूच शेवटाक पावूंक आनी सगळी आमची तयारी बरे भाशेन जावंक ह्या वावरा पासत तुमी सगल्यांनी मागचें. तुमच्या मागण्या वरवीं हें आमचें काम रोखडेंच जातलें म्हूण आमी रावता. ह्या सुमानान सदांची मिसां 7 वाजता जातलीं आनीक पवित्र संस्काराची बोजवण 7 वाजता सांजेर. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्यां प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरता एलेक्स गोन्साल्वीस, तो पूत पावलो सिमांव गोन्साल्वीस आनी नातालीन गोन्साल्वीस हांचो, रावता बागा कालांगूट. लग्न जावंक सोदता मेमोल रॉकी हिचे लागीं, ती धू NC रॉकी आनी NR लिसी हांची, रावता आल्त दाबोली चिकाली. तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखळ आसल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड नवो गोराबो घडटल्या ह्या तरणाट्या पासत मागूंक आमकां सगल्यांक कायदो लागता. सगळीं उबी रावया आनी देवाचो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F21 पेज नंबर 95. F21 पेज नंबर 95.